जेजू उलयतालो तें आयकून कांय जाणांनी म्हणलें, खरेंच हो एक प्रवादी. दुसऱ्यांनी म्हणलें, होच तो अभिषित. पूण हेरांनी म्हणलें, अभिषित गलिल्यांतलो येवंक शकता. अभिषित दाविदाच्या संस्थेंतलो आनी दाविदाच्या बेथलेहेम नगरांतलो येतलो म्हूण पौत पुस्तकार ना. अशी ताजे विशीं लोकांक मदें फूट पडली. कांय जाण ताका धरूंक सोदताले, पूण कोणेच ताजेर हात घालूंक ना. तेन्ना चौकीदार पळोवन याजनीक आनी फारिसेवां सोशी पोत्तून गेले. हांणी ताका म्हणलें, तुमी ताका कित्याक धरून हाडूंक ना? चौकीदारांनी म्हणलें, हो मनीस उलयता ते भाशेन कदीच कोण उलोवंक ना. फारिसेवांनी ताका जाप दिलो, तुमी फसवल्यात कित्याक? वडिलांतल्या आनी फारिसेवांतल्या कोणे तरी ताचेर विस्वास दवरलो म्हूण आसा. पूण हो लोक शास्त्रांची ओळख नासलेलो, पाड पडलेलो. तांचे मदीं निकोदेम आसलो, जेजूशी आदीं आयलोलो तो. ताणें तांकां म्हणलें, एका मनशाचे पयलें आयकले बगोर आनी तो कितें करता ताची ओळख घेतल्या शिवाय आमचें शास्त्र ताची मनसुबी करता जायत. ताणें म्हणलें, तुमी बी गलिल्यांकार चवकशी करून पळय आनी तुका कळून येतलें की एकलो प्रवादी गलिल्यांतलो उपजो ना. ते आपआपल्या घरा पोत्तले.